ते सगळ्यात चलता सगळ्या बस्त्याचे तेजेर तुजें म्हणणें कितें आसा? कितें आसा मरे हावजी पडे आहा ते हांव भुरगो आसतनासून आख्ख्या गोंयांत हावजी चलता. फेस्त जालें का हावजी चलता, फुटबॉल गेम जाली हावजी चलता, कित्या खातीर चलता. आनी तेन्ना प्रायज मातशें उणें आशिल्ली, गोळे 1000 रुपया 2000 3000. आतां सडनली प्रायज वाडयली 10 लाख 15 लाख जाली. सपोज ते 100 रुपयान तर लिगल आहा ते 1000 जालें जाल्यार इलिगल जावपा जायना न्ही. इफ इट इज लिगल इट इज लिगल, इफ इट इज इलिगल इट इज इलिगल. सो तुमी आतां प्रायज वाडयली म्हणून तुमी तें इलिगल म्हण. सो हावजी इज पार्ट ऑफ एटलिस्ट गोवन स्पोर्ट्स एंड फिस्ट कल्चर. जावं इवन नाटक बी हें जाता, आमचे फेस्त जाता, हिंदू मेला बिला जाता थिंगाय चलता. सो दीस इज इनग्रेन्ड इन अस. सो तुमी आतां तें कंप्लिटली बंद करप म्हणजे इट इज लायक थ्रोईंग द बेबी आवट विथ द बाथ वॉटर. समथींग इज रॉंग, यू रेग्युलेटेड. तुमी आतां काजिनो अलाव कोताय. नाव अंडर द लॉ देर इज समथींग कॉल्ड गेम ऑफ स्कील एंड गेम ऑफ चान्स. आतां हें हावजी पड्या इट्स अ गेम ऑफ चान्स. नंबर काडात, चान्सान लागले जाल्यार तुका लागता, नो स्कील इज इनवॉल्व. आतां सपोज यू हॅव अ पेनल्टी किक आउट, तेन्ना तूं गोलकीपर आसता आनी हो प्लेयर आसता. स्कील इज इनवॉल्व, तुज्यान गोल मारून जाता ना मारून जाता तेच्यान बंद करपाक. दीस इज गेम ऑफ चान्स, नो डावट. पूण काजिनो ऑल्सो इज गेम ऑफ चान्स. हें पळय मांदो बीन चलता, तें पयशे लायता तेंचे गुंडाता आनी तुका येयले जाल्यार चान्स न्ही. तुमी आतां क्रोर्सान धंदो आहा तो तुमी एलाव कोताय. आनी गोंयकार लोक पळय बारके 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया हेटाय ते तुमी बंद कोताय. म्हणजे आतां हेच दिसता आमकां की गोंयांत गोंयकारांक केल्लो चान्स ना. हे बायले कोण पयशे घेवन येयले ते आनी कोण व्हरपाचे. सो इफ देर इज समथींग रॉंग वीथ हावजी, यू रेग्युलेट इट. यू ब्रिंग इन लॉ वेर कोण हावजी घात न्ही तेका GST लाय, तेका विनिंगाचे टॅक्स लाय, तुमगे तुमी कर. कोण जर ते कर दी न्ही कोण तेंगा. आमगे फुटबॉल पळय गोंयांत चलता इतली वर्सां. फुटबॉला इन्कम कितकोन येता. एवरी गेम आय रिमेंबर, खुंयी गेमी वचतू थिंगा गेमींग हावजी आसता. कंपल्सरी इंटरवला हावजी कोताय. ते पयशे येताय ते क्लब कितें चलयताय, फुटबॉल चलयताय, स्पोर्ट्स चलयताय. सो तुमी हें सगळें बंद करून उडयताय म्हळ्यार कितें तुमगे आतां. See, government doesn't seem to be having a head, man. If you see a problem, you solve it. You don't simply throw away everything, clear everything. So my request government baba, ये हावजी मरे तुम्ही आता रेग्युलेट कराय, एक कायदो कराय. तुम काजिनो अलाव केले ते भाशेन तेंकाय अलाव कराय. Bring in law, you will get your income now. I think that is what I would expect the good government to do. Limit of 1 lakh, which most of the clubs feel is insufficient to for their needs. I don't follow. The GFA has filed that they have self-imposed only 1 lakh limit. That means for any they allow house. housing up to 1 lakh. Up to 1 lakh. But who is GFA to allow housing? You see, when there is a law and the magistrate stops it, GFA has no right to override the law, no? No. They are requesting that permission up to 1 lakh. They are requesting from whom? From the collector. Collector cannot grant permission unless there is a provision in the law, no? See, the Gambling Act must be amended to say that houses can be permitted subject to A, B, C rules. So you first amend the Gambling Act, say that housing is permitted, following rules have to be followed. Otherwise, other than that, GFA can ask anything, but how will the collector give if there is no empowering provision? So my suggestion is government must bring in a law which would enable holding of housing subject to rules. Do that.